The Goa state government on Tuesday filed a contempt petition in the Supreme Court against Karnataka for illegally diverting the water from Madai Basin through the Kalasa Bandura Canal when the matter is sub judice. Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Tuesday took to social media and informed about the filing of contempt plea in the Supreme Court over Madai dispute. Here's what Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant said. Contempt petition has been filed in the Honorable Supreme Court today against Karnataka for illegal diversion of Madai water. We will continue to fight for our right, CM posted. On Monday, while briefing media, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that the Goa government had collected enough evidence to prove that Karnataka has diverted water from the interstate Madai to the deficit basin of the Malaprabha in Karnataka. Specially, आम्ही contempt petition आम्ही file करता. Actually, फाल्यां ते परवा भितर contempt petition file जाता with all the photographic evidence which they have diverted the water. हे contempt petition there is a contempt एकूच contempt petition पहिले अपेक्षान घातलेले which is in 2018. हाज्या व्यतिरिक्त आम्ही सेपरेटली म्हणजे त्या कंटेम्प्ट पिटिशनान ह्यो खंयच्योच गजाली रिफ्लेक्ट जावंक नाशिल्ल्यो विथ द फोटोग्राफीक एविडन्स कर्नाटकान खंयच्या पद्दतीत हें उदक मलप्रभेन वचपा खातीर वळयलां सगळे तेजे डॉक्युमेंट्स आमचे रिसोर्सीस आसा तेंच्यांनी गोळा केले आनी तें कंटेम्प्ट पिटिशन जें आसा पळय न्हू हें सुप्रीम कोर्टांत आमी घालता त्या खातीर आमी वगी बसूंक ना. हांव कर्नाटकान डायरेक्टली वचून ते आडोवंक शकनासलो. खरें म्हणजे नाला बांदतना आडोवंक जाय आसलें पळय तेंच्यांनी आडोवंक ना आनी आतां उलयतात. त्या खातीर काँग्रेस पार्टीकूय कळपाक जाय आनी उरलेल्या पॉलिटिकल पार्टीकूय कळपाक जाय कारण म्हादईचेर उलयता आसतना कारण म्हादई ही गोंया खातीर जिवनदायिनी आसाच म्हाका खबर आसा आनी सगळ्या लोकांक त्या खातीर हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत प्रत्येकान मायन्यूटली जी गजाल म्हादई खातीर करपाक जाय आसली हांव पर्सनली लक्ष दिवन म्हजे लिगल टीम लिगल एडवायजर एजीज हे सगळे जाण मायन्यूटली हितून लक्ष दवरून आसा आनी प्रत्येक गजाल हाजी मायन्यूटली फॉलो करता आनी ताकाच लागून आमी SLP आसतली किंवा कंटेम्प्ट पिटिशन आसतलें ह्यो दोनूय गजाली फायल केल्या. खंयचेच बाबतींत म्हणजे केंद्रा कडल्यान हेजेर आमचेर मात सुद्दां दबाव ना. आमी आमची बाजू फ्रँकली आनी सामकी फेरली केंद्रा कडेन सगळ्या मिनिस्ट्रींनी मांडटा सुप्रीम कोर्टांत मांडटा आनी ज्या ज्या मिनिस्टरा कडेन पंतप्रधाना कडेन जेन्ना जेन्ना मांडपाक जाय तेन्ना तेन्ना मांडला. म्हाका खात्री आसा की केंद्रा कडल्यान गोंय राज्याचेर केन्नाच अन्याय जावचो ना आनी उदकाचे बाबतींत तर नाच ना. त्या खातीर आमी परत एकदां प्रूव केलां की हांव काल 2 दीस पयर वगी रावल्लो की आमकां जर आमी कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करता आसत आनी एक्चुली आज फायल जावपाचें बट काही सो थंयसरल्या टॅक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर उरलें म्हणून फाल्यां कंटेम्प्ट पिटिशन आमचें फायल जाता. हांवें SLP हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत फायल केला. सॅलिनिटी हांवें टेस्ट करून घेतला. म्हाका सांगची फाटल्या खंयच्या मिनिस्टरांनी जी आसा पळय न्हू ही सॅलिनिटी टेस्ट करून घेतलेली आनी ह्या पद्दतीचो कंटेम्प्ट पिटिशन घेतलेलो. आमी सुप्रीम कोर्टांत स्ट्रॉंगली बाजू आमचे मांडटले आनी म्हादईचो इश्यू जो आसा हें गोंय सरकार निश्चितच म्हाज्या नेतृत्वा सकयल जिखतलें. आमचो इवन दो WRD मिनिस्टर बाब फिलीप नॅरी ही इज कंटिन्युअसली सपोर्टींग कंटिन्युअसली फॉलोवींग हीज मॅटर with the WRD डिपार्टमेंट आनी आवर लिगल टीम. ताची म्हाका खात्री आसा कोणी कितले आरोप करूनी प्रत्येकाक हो राजकीय इश्यू आसतलो. म्हाज्या खातीर हो राजकीय इश्यू न्हू. म्हाज्या खातीर हो पॉलिटिकल इश्यू न्हू. म्हाज्या खातीर म्हाज्या काळजांतलो विशय आसा. म्हाज्या खातीर म्हाज्या स्टेटीचो विशय आसा. बऱ्याच जाणांक हें राजकीय भांडवल आसा कारण तांच्या पार्टीन करपाक जाय तितकें केलें आनी आतां सत्तेन ना म्हणटोनी उलयतात. पॉलिटिकल फक्त मतां मेळपाक जाय म्हणून उलोवपाचो. म्हाज्या खातीर तसो विशय ना म्हणून हांव सांगता ह्या विशयाचेर हांव स्वता सिरियस आसा आनी ह्या विशया खातीर जायत्यो गजाली सगळ्यो हांवें केल्या. सर हांव स्वता गेल्या विकान हांगा म्हादय गेल्लो थंय पळयत जाल्यार कणकुंबी फाटल्यान तो उदक गोंयांत पडटा ते सारके थेंब्या थेंब्यांनी येता आनी जो नालो गोंयांत उदक देंवता पळय तें उदक स्टॅग्नंट जाला सारकें स्टॅग्नंट. हांव तुमकां पिक्चर्स जाय जाल्यार तुमकां हांव दिवं शकता एंड वी हॅव अ व्हिडिओ तो सुद्दां तुमकां दिवं शकता बट देर इज नथींग. आनी जेन्ना त्या दिसा इतलो भरभराट पावस आसलो 160 इंचीस त्याच दिसा डिक्लेअर जालो. जेन्ना पावसान असो इश्यू आहा तेन्ना आतां गव्हर्मेंटीन कितें जातलें सर? तुजो विशय तुवें जो म्हटला पळय न्ही तुज्या कडले फोटोग्राफ्सूय दी व्हिडियोय दी. आमच्याय लोकांनी थंयसर पर्सनली फोटोग्राफ्स आनी व्हिडियो वचून घेवन येयला. त्या खातीर म्हणटा तुका पयले एक गजाल सांगता सर एक गजाल सांगता तुजे ऑफिशियल
म्हाका कॉन्टॅक्ट करताले व्हिडिओ घेवपाक आसात जे रिसोर्सीस अवेलेबल. तांकां व्हिडिओ मेळोंकूच ना. ओके तूं दी न्ही, तुकाय म्हादयचो अभिमान आसा, तुज्या कडल्यानय आमकां व्हिडिओ मेळ्ळो जाल्यार बरी गजाल आसा. ओके त्या ना खातीर कित्याक ते थंय गेला पळय सप्टेंबरचे 6 तारखेर ते भिवनूच तेंच्या धांवान येयला. तुमकां तेच सांगूंक तांकां सोदता. जिवाचो भंय आहा न्ही रे, म्हणून म्हणटा तुका. तुवें जो व्हिडिओ काडला पळय न्ही, आमच्या फाटल्यानूय लोक लागले सर. बरोबर आसा तुजें. तेच सांगता तुका, तूंय तुजो व्हिडिओ काडला तो दी, वीच वील हेल्प अस इन द कंटेम्प्ट पिटिशन आमी जे सुप्रीम कोर्टान आतां फायल करता पळय न्ही, ते निश्चितच आमकां तेजी मदत जातलो. आनी सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या उपरांत तुजें म्हणणें जें डायवर्जनाक उदक तेंच्यांनी जो नॅचरल मड फ्लो घातला पळय थंय न्ही, आतां मुद्दामून घालून हाडून हांवेनूय पळयलां. तूं ज्या जाग्यार कणकुंबी म्हणटा त्या जाग्यार हांवूय वचून येयला 2 वर्सां पयलीं, आनी उदक कशें डायवर्ट केलां तें हांवेनूय पळयलां. जशें की तेंच्यांनी ती माती येवन पडलेल्या सारकी दाखयल्या, बट एक्चुअल घातल्या ती काडपाची गरज आसा. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.